नमस्कार न्यूगार आयज आमी सद्या बांबोळी जंक्शनाचेर आसा आनी हांगासर जंक्शनाचेर येवपाचें कारण एकूच म्हटल्यार जशें तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता ही जी बांबोळी जंक्शना कडच्यान मातसो फुडें गेली की लेफ्टाक वाटेन एक जो एमआरएफाचो एक शेड आसा त्या शेडीचो हांगासर सद्या इशू आहा तो खंय ना खंय तरी रेज जायत आनी तो इशू म्हटल्यार ह्यो जो आतां गार्बेज आहा तो सद्या ओवरफ्लो जावन रस्त्याचेर पावता। आमी हांगासर स्पॉटार पावले तेन्ना आमी पहिले की BDOचे स्टाफ आसा ते हांगा सद्या इन्स्पेक्शन करूंक येयल्ले आनी तेंचे कडच्यान एक अशी म्हायती मेळ्ळा ती म्हटल्यार जी शेड आसा त्या शेडीन जे बिलिंग मशीन आहा ते मोडलेल्या कारणाक लागून ही जी गार्बेजीचो ओवरफ्लो आमकां दिश्टी पडटा। आतां जशें BDO स्टाफान जी आपले इन्स्पेक्शन करून आतां तेंच्यांनी जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तांकां एक आदेश दिला तो म्हटल्यार तेंच्यांनी असो आदेश दिला की विदीन 2 days ह्यो जो बिलिंग मशिनाचो जो इशू आहा तो सॉल्व करचो आनी ही जी गार्बेज आहा ती ओवरफ्लो जाल्या तिका खंय तरी जाग्यार उडोवचो। प्रुडंटा खातीर सांताक्रुजच्यान साहिल मांद्रेकर।